राज्यांत चलनात आशिल्लीं सगळीं नाणीं लोकांनी मनात कसलोच संशय बाळगिनासतना वापरची अशें रिझर्व्ह बँकेन कळीत केलां। भारत सरकाराच्या टंकशाळेंत तयार केल्लीं सगळीं नाणीं रिझर्व्ह बँक चलनात हाडटा। विशेश वैशिश्ट्य देखीक आर्थीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक आशिल्लीं नाणीं लोकांच्या सोयी खातीर सरकार चलनात हाडटा। जेन्ना नाणीं चड वेळ चलनात उरता तेन्ना नव्या रचनेचीं विंगड विंगड तरेचीं आनी आकाराचीं नाणीं चलनात येतात। अशें आयकूंक येता की कांय वाठारांनी अशीं हीं नाणीं घेवपाक लोक व्यापारी अनमनतात आनी हाका लागून नाण्यांचो वापर मुक्तपणान जायना। हीं नाणीं खोटी आसा असो अपप्रचारय समाजांत जाता। हाचे कडेन लोकांनी लक्ष दिवचें न्हय अशें रिझर्व्ह बँक कळयता। सध्या चलनात 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया आनी 10 रुपयांचीं नाणीं आसात। नाणीं बदलून घेवंक येवपी गिरायकांक बँकांनी परत धाडूं नये अशी शिटकावणी आरबीआयन दिल्या। कांय लोक नाणीं आनी धाकट्या आंकड्यांच्यो नोटी बदलूंक येता तांकां परत धाडूं नये अशें एक परिपत्रक आरबीआयन जारी केलां। इतकें जावनय कांय बँको अजून अशा नाण्यांचे स्विकार करिना अश्यो तक्रारी आरबीआय कडेन येता। सगळ्या बँकांनी आपापल्या शाखांक कळीत करचें की सगळ्यांनी चलनात आशिल्लीं सगळीं नाणीं कावंटराचेर घेवचीं अशें एका परिपत्रकांतल्यान आरबीआयन कळीत केलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।